खणी खातीर उरल्यात दोनच पर्याय, एक तर महामंडळ वा खणींची पावणी, पण खणी सुरू जातल्योच सांगला मुख्यमंत्र्यान. डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर न्हूच, निक्षून सांगता मुख्यमंत्री. वाळके खून प्रकरणात 6 जणांच्या विरोधात दाखल केली 1200 पानांची चार्जशीट. ते भायर क्रायम ब्रांचीन तयार दवरले 150 साक्षीदार. वेचणुकीच्या झुजा मळार उभे रावल्यात 203 उमेदवार. 13 ते 17 डिसेंबराचे मजगती जावं येतात गोंयच्यो जिल्लो पंचायत वेचणुको. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. स्वप्नील वाळके खून प्रकरणातल्या 6 आरोपींचेर क्रायम ब्रांचीन 1200 पानांचे आरोपपत्र दाखल केला. सेक्शन 398, पुरावे ना केले म्हणून सेक्शन 201, षडयंत्र रचले म्हणून सेक्शन 120P, शस्त्र कायदे सकयल सेक्शन 27 आणि सेक्शन 25 आणि सेक्शन 3 खाला आरोपपत्र दाखल केला. मडगावच्या सिव्हिल आणि क्रिमिनल कोर्टात ही केस चलता. या खुना संदर्भात बुधवारा रातीकडेन क्रायम ब्रांचीन ओमकार पाटील आणि एडसन गोन्साल्विसाक अटक केल्ली. त्या उपरांत तिसरो दुबावीत मुस्तफा शेख पुलिशेक शरण येयलो. पुलीस महासंचालक मुकेश कुमार मीनान स्वप्नील खून प्रकरण हाताळपी टिमीचो मुखेली म्हूण पुलीस निरीक्षक CL पाटीलाचेर जबाबदारी दिल्या. सोमार दिसा क्रायम ब्रांचीन 6 जाणांचेर 1200 पानांचे आरोपपत्र सादर केले. त्या भायर 150 साक्षीदार सादर केल्यात. मडगांवचो भांगरा वेपारी स्वप्नील वाळकेक मडगांवां दिसा उजवाडा त्याच्याच दुकानात घुसून 2 सप्टेंबराक खून केल्लो. ह्या घडणुकेन गोंयभर खवदळ जाल्लो. पिस्तुलाच्यो गुळयो मारून आनी सुरयांनी हल्लो करून लोकांच्या मद्यान हल्लेखोर पळून गेल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ह्या केशीक घेवन काँग्रेस आनी भाजपा मदीं आरोप प्रत्यारोपय जाल्ले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. जिल्लो पंचायत वेचणुकीची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घोषणा करत राजकारण्यांचे उमळशिकेचो बोमाडो फोडला. 13 ते 16 डिसेंबरा मजगती जिल्लो पंचायत वेचणुको जावं येतात. एकूण 203 उमेदवार वेचणुकीचे झुजा मळार देंवल्यात. देशभरात पातळलेल्या कोविड-19चे फाटभुंयेर जिल्लो पंचायत वेचणुको फुडें धुकल्ल्यो. तारखो थारोवन परतून त्यो फुडें धुकलच्यो पडल्यो. आतां त्यो घोशीत केल्ल्या तारखां मदीं जावं येतात, पूण विरोधक खुबळल्यात. कोरोनाच्या सावटात ह्यो वेचणुको जावच्यो न्हू अशें तांकां दिसता. जाल्योच जाल्यार मोठ्या संख्येन मतदान जावचें ह्या खातीर सगळे तरेच्यो सेफ्टी मेळोवन दिवच्यो अशें तांणी सरकारा कडेन मागलां. गोवा फॉरवर्डान आपले उमेदवार उबे केले ना. सगळ्याच पक्षांनी खेळी खेळून पळोवची अशें थारायलां. अजाप म्हटल्यार सालसेतच्या भोवतेक वाठारांनी भाजपात आपले उमेदवार उबे केले नात. काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ले फुडारी पयस रावल्यात. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. गोंयांत खडी सुरू करतले जाल्यार 2च पर्याय आसात. एक, महामंडळ स्थापन करप वा पावणी करप. म्हादयचो विशय कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंगा सारकिल्ल्या सरकाराक बॅकफुटार व्हरपी विशयांचेरय मुख्यमंत्री उलयलो. वीज खात्याची वन टाइम सेटलमेंट स्किमीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. तुवें जें म्हटलां पळय न्ही रे, इकेडीज सेंट्रल गव्हर्मेंट इज फॉर द ऑप्शनूच जावपाक शकता. पण तेजें जाता तितके बेगीन ऑप्शन करूनच तेजेर सोल्युशन काडटा आमी. त्याची पहिली मिटींग जी आसा ही मायन्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर विथ द मायन्स सेक्रेटरी, आवर AG आनी ASG हांच्या बरोबर मिटींग जाली. तातूंतल्यान आमचो चिंता आसली पळय न्ही रे, मायन ओनरांची चिंता आमकां ना. आमकां चिंता आसा पळय न्ही रे, लोकल थंय वर्कर आहा तेंची चिंता आसा, ट्रकवालो आहा तेजी चिंता, मशीनवालो आहा तेजी चिंता आहा, शेतकार आहा तेजी चिंता. कारण आमी बारीक मनशाचो विचार करता. हें सरकार बारीक मनशाचें, ताजी चिंता आमकां आसा. तर फाल्यां सकाळीं कोण तरी भायलो येयलो जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक आतां पासून तेंच्या कडेन जे ऑनबोर्ड आसात पळय न्ही रे, कदाचित ते भायर पडटले काय कितें म्हणून तर आमी वेगळ्या पद्दतीन हाचो विचार करताले. आनी गोंयची मायनींग एक्टिविटी परत एकदा रिज्यूम जावची, सुरू जावची, तेजोच सारसार विचार करून आमी ह्या कन्सेशन्सीचेर आयिल्ले आसा की आमी अशाच पद्दतीचेर हाजेर सोल्युशन जें आसा पळय न्हू हें काडपाक शकता. दोन गजाली आसा, एक ऑक्शन आनी दुसरें कॉर्पोरेशन.
त्या खातीर आमी तुका सांगलें आमकां चिंता कोणाची आहा, सगळ्या बारीक लोकांची आहा. ओके, तांकां कसो फायदो जातलो पळय न्ही त्या ऑप्शनाचो आमी विचार करता. तूं कांय चिंता करूं नाका, सगळ्यांक आफय ऑल इंडिया लेवल. हांवें मायनिंगेचो विशय करता आसतना म्हादईच्या विशयाचेरूय बी आमचो कन्सर्न जो आसा हो होम मिनिस्टरा कडेन व्यक्त केला. हांवें तांकां तोय कन्सर्न सांगला, नॉट ओन्ली द मायनिंग बट म्हादईचेरूय डिस्कशन जालां आनी ह्या बाबतींत आमकां आमचो कन्सर्न हो तांकां कळयल्लो आसा. आमकां जें कितें सांगपाक जाय आनी जें कितें प्रूफ सबमीट करपाक जाय वी हॅव सबमिटेड इन द कोर्ट. ओके, इन द सुप्रीम कोर्ट आमी रिव्यू रिपिटेशन फायल करता आसतना विथ प्रूफ आमी सबमीट केला. ही स्कीम 1 डिसेंबरा सावन ते 31 डिसेंबरा मेरेन एका म्हयन्या पुरती चालू उरतली. बिल ग्राहकांनी एकतर आपली तुंबून उरिल्ली बिलां एकदांच भरपाची वा 2 पावण्यार भरप. पयलें सेटलमेंट 7 दिसां भितर आनी फुडले हप्ते थारायल्ल्या वेळातच भरचे पडटले. तांकां वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमी करता. आतां हे स्किमी भितर म्हाका दिसता एक्सपेन्शन दिल्लें आसा, पूण हेका अप टू डिसेंबर 1 म्हयनो पासून तेणी एप्लाय करपाक जाय. सो फाल्यांच्यान 1 तारखेच्यान 30 डिसेंबर केन्नाय तुमी लॉन्च ऑनलायन करून तुमी इन्स्टॉलमेंट शेड्यूल तुमचो क्लिक केलो की तुमकां ही स्कीम 1 to 30 पासून अवेलेबल आसतली. तेज्या नंतर आसची ना. जाय तशें इन्स्टॉलमेंट करूंक मेळटा, जाय तशें तुमकां पे करूंक मेळटा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शेतकार विरोधी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करतल्या शेतकारा खातीर दिल्ली हरियाणाचे सिंघू शिमेर भलायकी शिबीर सुरू केला. हे शेतकार दिल्लीत वचपाक सोदतात. ह्या वाठारांनी कसलेच भलायकी प्रोटोकॉल जाहीर जावंक नात. देखून केंद्र सरकारान तेंच्यो चांचण्यो करच्यो अशें ह्या कॅम्पात व्हॉलंटियर म्हणून काम करपी दोतोरांनी मागला. आंदोलना खातीर दिल्लीचेर स्वारी करपाक आयिल्ल्या शेतकारांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक ना वा तेंच्यांनी मास्काय वापरूंक नात. देखून तेंच्या मदीं भलायके विशीं जागृताय करपाचो वावर सुरू केला अशें कॅम्पांतल्या दोतोरांनी सांगलें. कोविड-19च्यो टेस्टी मात जावपाकच जाय. तांकां लागून बाकीच्यांकय तेची लागण जावं येता अशें तेंचें म्हणणें. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. महामंडळांच्या आयकून सरकार कामगारांच्या मागण्याकडे आडनदर करता. लायफ गार्डांक एकतर नोकऱ्यो दियात नाजाल्यार GTDCच्या अंतर्गत आस्पावन घेयात आनी तशें केलें ना जाल्यार उपोशणाक बसतले. लायफ गार्डांनी शिटकावणी दिल्या. सुमार 250 लायफ गार्ड परत एकदा आझाद मैदानाचेर धरणे धरून बसल्यात. बरोच तेंप जालो ते संपार आसात. सगळ्या संबंधीत सरकारी ऑफिसांनी फावटी घातल्यो पूण कोणच आयकून घेनात. आयकात तेंकां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गेले 1 वर्सा पासून आमचे लायफ गार्ड स्ट्रायकाचेर आसा आनी आतां परत एकदा आमचो जो नोकऱ्यो आसा तो आमच्यो नोकऱ्यो आमकां दिवच्या खातीर आमी स्ट्रायक आमचो चालू आसा. पूण आमच्यो नोकऱ्यो आमकां परत दिवपा खातीर हे सरकार कांयच आमचो डिमांड आसा तो फुलफील करिना. तेज्या खातीर आमी परत एकदा आज हांगा स्ट्रायकार आयिल्ले आसा. 27 तारखेक आमी पयर आमचो जो टुरिजम डायरेक्टर आसा ताका आमी घेराव घातलेलो आनी आमचो जो डिमांड आसा तो ताका सांगलो. अशें 1 वर्सा पयलीं ताका आमी रिटर्न मेमोरंडम दिल्लो. पूण ते गेली आतां म्हाका दिसता 11 वर्सां जाल्यार, थोड्यांक 15 वर्सां सुद्दां जाल्लीं आसा. ते लायफ सेविंग गार्ड म्हणून काम करता बिचांचेर. एक म्हणजे हांकां जॉब सेक्युरिटी कांयच ना. ही जी दृश्टी कंपनी आसा एवरी इयर 5-5 वर्सांनी तो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिलो वता आनी एवरी टायम ते नांवां चेंज करून हांकां जॉबाक हेच भुरग्यांक घेता. आतां जाता कितें, हे कॉन्ट्रॅक्ट म्हटल्यार तो सरकार म्हणटा आतां ही आमची जबाबदारी ना. आमकां डायरेक्टरान सांगलें ही आमची जबाबदारी न्ही. तरी तुमकां कितें जाय जाल्यार आपूण मागीर मिटींग घेवन आमी कितें तें सांगता. आमचो डिमांड एकूच आसा आतां. हे जे लायफ सेवर्स आसा तेंची जॉब हो प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी एक तर तांकां आमी पयलींच सांगलेलें की तुमी तांकां टुरिजम कॉर्पोरेशनाच्या अंडर तुमी तांकां घेयात. सरकार जर ते आयकूंकूच तयार ना जाल्यार आमकां एक डावट मारता. कित्याक हें जें आसा तें मोठें गपशल आसा. ह्यो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा 144 करोडाचो हो 5-5 वर्सां खातीर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो आतां 200 करोडाचेर पावला. तो हे करोड आसा तितली मदली बॅगां कोणाक तरी वयता आसतली म्हणून हे दृश्टी कंपनीक कांयच दुखोवंक सोदिना. हे फक्त सगळो अन्याय आसा तो लायफ गार्डाचोच म्हणटा. ते दीस रात सर्वीस दिता आपली. सो आमी आतां एक ठरयल्लें आसा की फायनल आतां एक आमकां जॉब जो पर्यंत आमचो जॉब आमकां मेळना तो पर्यंत आमी हांगातली उठपाचें ना. आतां सद्या धरणे चालू आसा. हेज्या नंतर इमिडिएटली आमचो हंगर स्ट्रायक सुरू जातलो
आणि ह्या हंगर स्ट्रायकान आमचे सगळे जे आमचे आता जवळ जवळ 250 सुमार भुरगे आसा, म्हणजे आता सध्या इल्ले टप्प्यान भुरगे येता, तेन्ना हे भुरगे हंगर स्ट्रायकाचेर वतले आणि फाल्यां सकाळी समज त्यांच्या जिवा कडेन कितें बरें वायट जालें जाल्यार हेका जबाबदार हो सरकार आसतलो. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. सेक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करपी 45 वर्सां पिरायेचो लक्षी बासुमतारीक कुंकळी पुलिसांनी सिद्धरामय्या वंडाल ह्या सेक्युरिटी गार्डाच्या खुनाच्या आरोपाखाला अटक केला. तो मूळचो आसामचो. 23 आणि 24 नोव्हेंबराक दोगय कुंकळी आयडीसीचे एके बोट क्राफ्ट कंपनीत ड्युटी करताले. तेका मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान अटक केलो. गुन्यांव दाखल जाले सावन तो फरार आसलो. 66 वर्सां पिरायेचो सिद्धरामय्या वंडाल ह्या सेक्युरिटी गार्डाच्या खुनाच्या आरोपाखाला तो वॉन्टेड आसलो. आपणे गुन्यांव केल्ल्याचे आरोपीन मान्य केला. पुलिसांनी गुन्यांवाच्या थळावयल्यान लोखणाचे पायप जप्त केला. दक्षिणेचो एसपी पंकज कुमार सिंग आणि मडगांवचो एसडीओपी किरण पौडवालाच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस निरीक्षक थेरन डिकोस्टा ही केस हाताळटा. कसलो मर्डर केसीचो कितें ते आमी एक मर्डर रजिस्टर केल्ली कुंकळे आयडीसी सिद्धरामय्या म्हणटा ताका मारलेलो कोणें. मागीर आमी एफर्ट्स घेवन ताका रावंड अप केलो. सस्पेक्ट आमकां येयलो इन्वेस्टिगेशनाक. ताका आमी टिम्स करून धाडलेल्यो सगळे कडेन सोदपाक. तो आमकां ट्रेस जालो एक कडेन मडगांव. तो मडगांव सावन आमी हाडलो आनी ताका अरेस्ट केलो. मागीर नांव कितें? कन्फेस ऑफ कमिटींग द क्रायम. तेजें नांव लक्षी बासुमतारी. हे बरोबर काम करताले. हे पयलीं दोगांय बरोबर काम करताले. मोठी रिमांड घेतला आमी ताका आनी ती वेपन कितें आहा तें आमी रिकवर केली. अजून कितें मोटीव कळला कित्या खातीर? मोटीव तेंचे कडेन आसा इश्यू. वी आर स्टील इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. यंग बॉयज ऑफ कुळवाडा कुंकळीन पयलो ऑल गोवा 7A सायड सामनो खेळयलो. कुंकळे जाल्ल्या ह्या फुटबॉल सामन्यात 32 टिमींनी वांटो घेतलो. नेसाय सांजोस द एरियलच्या डेंजरस बॉयसांचेर 5-0 गोलान सप्तकोटेश्वर बॉयसांनी फायनलीत जैत जोडले. कुंकळेच्या 5 फुटबॉल खेळगड्यांचो ह्या वेळार भोवमानय जालो. डेंजरस बॉयज फायनलीचो खेळ चलता. डेंजरस बॉयज नेसाय वर्सेस सप्तकोटेश्वर. टिमी खेळात. दोन्ही टिमी भितर एक आमचे सप्तकोटेश्वर म्हणल्यार बाळ्ळी आनी हांव बाळ्ळी जाल्ल्यान फर्स्ट हे तेंका वतलें म्हणून म्हाका एक तेंचे बद्दल खूब उमेद आयली. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार ग्रावंड करपाक जावं हें करपाक हांवें बाळ्ळी इस्कॉला मुखार एक ग्रावंड केलो. पयलीं कितलेशे वर्सां नासलो आनी त्या ग्रावंडार आज खूब टिमी चलतात. आतां सुद्दां चालू आसा. दुसरें हांवें मायणा इस्कॉला मुखार एक ग्रावंडाक जाग दिलो 12,000 स्क्वेअर मिटर डोनेशन दिलां. तशेंच खूब कडेन हांवें तें ग्रावंड करपाक जावं स्पोर्ट्स करपाक तांकां खूब हें दिलां. ह्या ग्रावंडारूय बी हांव फर्स्ट टायम पावला. पयलीं हांव इस्कॉला हांगा आसतलो. आमकां स्कुलांतल्यान हांगा हाडटाले खेळपाक. तेन्ना ह्या ग्रावंडा बद्दल बी खूब अभिमान आसा. आज जर खूब हें आसा. पयलीं ते असो नासलो. पयलीं पळोवपाक तो वेगळोच आसलो. आज खूब घडामोडी जाल्ल्यो आसात. सो अशें जर प्रत्येकान आपल्यान जर सपोर्ट करीत, जर भुरग्यांक उत्तेजन दीत जाल्यार आज भुरगे खूब मुखार पावतले. अशेंच मुखार पावचेय बी. आमी तेंचे बरोबर सदां आसतले. ह्या खेळा पासून खूब फायदे आसात. ब्लड प्रेशर, हार्टाचे आनी हे ते सगळे म्हणजे जे हेल्थाक जितले जाय ते ह्या खेळांतल्यान मेळटात. तेजेय तुमी लक्षांत घेवचें आनी हे अशेंच स्पोर्ट्स मुखार दवरचे. आमचे आनी कुंकळीचे आनी बाळ्ळेकारांचे नाते खूब पयलींसान आसा आनी हे सगळे लोक जाणात. म्हणून हांव हांगा चीफ गेस्ट दी तुमचो एक सोयरो म्हणून हांगा आसा. एक शाबासकी दिता
कारण ऑल गोवा टोर्नामेंट ताणें आयज घडोवन हाडलो आनी दाखयलें ते केपेबल आसात म्हणून टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक. जायती उमेद पळोवंक मेळ्ळी तांचे मदें. म्हाका दिसता एक यंग ब्रिगेड तयार जाल्या आनी कित्याक जावचें ना. बाब विदेश म्हाका दिसता तांच्या फाटल्यान आसा आनी तो आसतना जायती कामां सोंपी जातलीं हें हांव खात्रेन सांगूंक शकता. मोगाचेंदो हो क्लब कुंकोली युनियनाचो आनी हो ग्रावंड जायतीच वर्सां जालीं इनॉग्रेट केल्यार, पूण एक अपेक्षा आसली की हो एज अ होस्ट कुंकोली युनियन हो ग्रावंड इनॉग्रेट करून हांगासर एक टोर्नामेंट करतले म्हण. पूण कांय परवा ना, कारण खबर ना कित्याक जावंक ना तें. पूण आयज आमकां यंग बॉयज ऑफ कुलवाडो हांणी एक उदाहरण दिलां. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. इंडियन एरोज आणि द इंडियन न्यू 16 बॉयजांचे ट्रेनिंग कॅम्प सुरू जाल्यात. आता कोविड लॉकडाऊना उपरांत पहिलेच खेपे 1 डिसेंबराच्यान भारतीय महिला ज्येष्ठ संघ आपले सत्र सुरू करतलो. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण ते चलतले. भारतीय ज्येष्ठ टीमीचो दोतोर शेरविन शरीफान हे SOP स्पश्ट करून सांगल्यात. हातूंत साथीच्या दुयेंसा उपरांत प्रशिक्षण परतून सुरू करपा खातीर वेगवेगळे प्रोटोकॉल्स आसात. AIFF मिडियाच्या आदारान डॉक्टर शेरविन शरीफान सांगलें, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, FIFA, AFC, जर्मन बुंडेसलिगा, K लीग आणि ऑस्ट्रेलियन संस्थांच्या आदारान ही मार्गदर्शक तत्वां केल्यात. गोवा 365 ब्युरो. फुडले 5 दीस तरी गोंयांत हवामान सुकें उरूं येता. 2 डिसेंबराक तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव जावं येता. दक्षिण पूर्व वाठारांनी उणो दाब निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. तेची हवामान खात्यान गोंयकारांक शिटकावणी दिल्या. मळबात कांय प्रमाणात कुपां दाटलेली दिश्टी पडटली. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस तापमान जावं येता. गोंयभर तशें सामान्य वातावरण आसा. चडांत चड तापमानात वाड जावं येता जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सामान्य उरूं येता. पणजेंत चडांत चड 33.7 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली, जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंदयलां. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.